आयज आमकां जे युथाक आनी चड करून खूब कलाकार आसा पूण ताचे कला दाखोवपाक आयज आमकां स्पोर्ट्स क्लब जाय ताचे फुडल्यान घेवपाक आमचो बाप दिवपाक आसा पूण म्हाका खंय दिसता आनी म्हाका खबर आसा आमचो बाप विश्वाजीत तो आयज गव्हर्मेंट पुलिसान आसा पूण ताका फुडें कितें जायना पूण तो आतां एकदम चड एक्टीव आसा आनी त्या खातीर जो तुमच्या मनार आसा एन्ड आयज आमकां फुडें आमकां एक बरें प्लेयर आमकां दिश्टी पडटले जावं क्रिकेट फुटबॉल आयज स्पोर्ट्स आमी फुडार वचपाक एकदम बरो कित्याक आयज आमचे यूथ आसा त्या प्रमाणे एकदम चड एकाडेमिक्सान नाजाल्यार तांचे लायफस्टायल एकदम मॅकॅनायज जाल्ले आसा पूण आमी सगळ्यांनी नॉट ओन्ली यूथ जावन सिनियर जावन आमचे महिला जावन आमचे भुरगे जावन आमी स्पोर्ट्सान इन्वॉल्व जावंक जाय आनी कल्चरेट कित्याक आयज हेल्थ आमचे बरें उरपाक आमी कितें जाल्यार कितें एक्टिविटी करपाक जाय एक्टिविटी करपाक जाय अशें तो ऑर्गनायज काम करपाक जाल्यार आमकां एक बरो आदार मेळटा सरकाराचो एक बरो आदार मेळटा पूण हे जे क्लब ऑर्गनायज ही क्लबान केन्ना आमचे फुडार गेला मेबी बिजनसमॅन कॉर्पोरेट आमकां इंडो वचूं जाल्यार ताका कॅम्प जाय एक क्लब बरें ते ऑर्गनायज काम आसा ते कितें फंड्स कलेक्ट करून ते बरें आमचे फंड्स फुडें व्हरतले जाल्यार ते हेल्थ एक्टिविटीज करतले जाल्यार ब्लड डोनेशन करतले जाल्यार कितें ना कितें एक ऑप्शन आसा एक भुरग्या स्पोर्ट्सान जाल्यार एक कलाकाराक वयर सरपाक सो इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट that development form तर लेवल जेन्ना हांव भावका येता तर म्हाका एक घरा आयल्या भशेन दिसता आनी दर फंक्शनाक जेन्ना म्हाका आपयतात तेतून तुजो प्रेम म्हाका पळोवंक मेळटा तेज्या बद्दल हांव तुमचो मना पासून आभारी आसा ह्या फुडें सुद्दां ह्या क्लबाक खंयच्याय ह्या फुडें कसली मदत लागली कसली आमचे कडल्यान प्रेम किंवा कितेंय दाखोवपाचें पडलें जाल्यार ह्या हांव सदांच तयार आसता 2017 हे वर्स आमच्या खातीर खरेंच भाग्यशाली म्हणटा ह्या वर्सान आमी खूब नांव मेळयलें आमी देवस्थानातर्फे 2 नाटकां केलीं आमच्या तरणाट्यांनी ह्या नाटकांत भाग घेतलो आमकां बऱ्यापैकी यश मेळ्ळें तितूनच ह्या वर्सा आमचो खूब वर्स चिंतलेलो क्लब रजिस्टर करता म्हणून सरकारान पावण्याचेर तो रजिस्टर जालो आनी क्लब रजिस्टर जातात आमी ह्या वर्साचो 2017 वर्साचो पयलो क्रिकेट टुर्नामेंट आमी व्हडलो ऑर्गनायज केल्लो आनी तितूनय आमकां यश मेळ्ळें आनी त्या टुर्नामेंटाचेर सगळे श्रेय वयता आमच्या प्रवीण सराक जेंच्यांनी आमकां हो फूल टुर्नामेंट स्पॉन्सर केलो